पवित्र मिसाचे बलिदान जावन आसतनाच मीस बेटोवच्या याजकाचेर हल्लो करून मिसाच्या बलिदानाची पवित्रता भंगयिल्ली आघातकारी खबर केरळांतल्या कोट्टायम थावन प्रसार जाल्या। केरळांतल्या तलयाल परंबू हांगासर आसच्या प्रसादगिरी सा सेबेस्त्यांव इगर्जेंत मिसाची बेटवणी जावन आसतनाच भिन्नमतीय पंगडाच्या अन्य एका याजकान आपल्या सांगात्या संगी मीस बेटोवच्या पाद्र्याबाचेर आक्रमण केलें। तशेंच मिसाची मुस्तायकी, मिसाच्यो वस्तू आनी माईक इतर वस्तू हेणे तेणे शिंपडायलो। बाप जॉन तट्टापुरम ह्या हल्ले वेळी घायिल्लो याजक जावन आसा। ताचे संगी साबार जणी घायल्यात म्हूण कळोवन आयलां। हे विशीं पोलिसांनी कानूनक्रम हाती घेतला आनी केस दाखल केल्या म्हूण कळोवन आयलां। सिरो मलबार मेजर आर्चबिस्प मार रफायल तट्टील हाणें ह्या लजेबरीत गडिताचें खंडन केलां। मात्र न्ही मिसा वेळी याजकाचेर हल्लो करून पवित्रता भंगयिल्ल्या गडिता विशीं कठीण शीण उचारला। भिन्नमतीय याजकाच्या एका पंगडान ह्या गडिताक समर्थन दिला, पूण आंतरीक विशय आनी भिन्नाभिप्राय कितेंय आसल्यारी पवित्र मिसाक अडकळ केल्ले विशीं सर्वांक वर्तें दूख भोगला।